राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. सेनाकेरीबेन आसिरियाच्या राजान हेजिकियाक आनीक एक पावट निरोप धाडली. अशें म्हणून जुडाच्या राजाक हेजिकियाक अशें सांगात, तुजो देव जेरुसलेम आसिरियाच्या राजाच्या हातांत पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी ताचे तूं पात येताय. ह्या देवाक तुका फटोवंक दिवं नाका. सगळ्या देशांक आसिरियाच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणय. तांचो कसो विध्वास केलो तें तुवें आयकल्याय. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजिकियान निरोप्यांच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणी ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजिकियान सर्वेस्परा मुखार हे मागणें केलें, दोडबारांच्या सर्वेस्परा, केरुबींच्या सिंहासनार बसलोल्या इस्रायेलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगळ्या राज्यांचो तूं एकलोच देव. तुवेंच स्वर्ग आनी पृथ्वी रचल्याय. सर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उगड आनी पळय. सेनाकेरीबाची उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगळ्या राष्ट्रांचो आसिरियाच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवांक ताणें उजो लायलो. कित्याक हे देव न्हय पूण मनशाच्या हातांचो वावड, लांकूड आनी फातर, आनी देखून तांणी तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण पृथ्वीवेल्या सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजायासान आमोसाच्या पुतान हेजिकियाक सांगूंक धाडलें, सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब आसिरियाच्या राजा विशीं तुवें मागणें केल्याय तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पर उलयता तें उतर हें, सियोनाची आंकवार तूं तुजी बेपरवा आनी मस्कोऱ्यो करता. जेरुसलेमाची तूं तुजे फाटल्यान तकली हालयता. जेरुसलेमांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटावलोल्यांचो जोमो. दोडबारांचो सर्वेस्पर आपले व्हड प्रेमाशेन हें सगळें करतलो. देखून आसिरियाच्या राजा विशीं सर्वेस्पर अशें सांगता, तो ह्या शारांत प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. धाड घेवन तो विरोध करचो ना. ताचे भोंवती आडो घालचो ना. आयल्या तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पर. म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलो आनी सांबाळटलो. त्याच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी आसिरियाच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनाकेरीब आसिरियाचो राजा पळोवन घरा गेलो आनी निनेवेंत रावलो. देवाचे उतर हें, देवाचे बोट उपकार. आमचो स्वभाव जातलो, देव आपलें शार सदांकाळ राखता. म्हणुया, देव आपलें शार सदांकाळ राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो, आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो.
ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोकशी वयर काडून दाखयता. आख्खे पृथ्वीचो आनंद सोबाब देव आपले शार सदांकाळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वर्त्या राजाचें शार. हांगा ताच्या निवासून कोट्टा मदें आपुणूच ताचो गोट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. सोबाब देव आपले शार सदांकाळ राखता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळटाव. सगल्या मनशां मदें केदें व्हडतें नांव तुजें. तशेंच पृथ्वीचे शिमा पावल्या किर्ती तुजी, नांव रूप तुजें. सोबाब देव आपले शार सदांकाळ राखता. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पराक सोय. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्याक घालूं नाकात आनी तुमचे मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडोवं नाकात, कित्याक घोडेक तीं पांयां पोंदां तोळा मोसडीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटूच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समूर्त आनी प्रवादी म्हणजे हेंच. ओशीर दारवंटांतल्यान भितर सरतात, कित्याक घोटनाक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ, आनी तांतल्या वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटीन, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ओशीर आनी रुंद दारवंटे. आयच्या वाचपान जेजू आपल्या शिसांक प्रवाद्यांचे शिकोवणेचो उगडास करून सांगता की तांणी दुसऱ्यांनी तांकां केलेलें जाय तशेंच तांणी दुसऱ्या सोबें तेंच करचें. ही शिकोवणे प्रमाणे चलप तशेंच म्हणल्यार एका ओशीर दारवंट्यांतल्यान म्हणजे नॅरो गेट भितर सरप कशें. ओशीर दारवंट्यान भितर सरूंक सोंपें न्हय, चोत्राय दवरूंक पडटा. थोडे त्रास काडचे पडटात. आपल्याक जाय तशें कसलीच पर्वा करिनासतना भितर सरूंक कठीण जाता. पूण असले दारवंट्यान चलतलो मनीस आपुणूय जिवीत आसतलो आनी दुसऱ्यांकूय जिवीत दवरतलो. पूण रुंद रस्त्यान आनी दारवंट्यान भितर सरतलो मनीस आपल्याक जाय तशें करतलो, दुसऱ्यांची कसलीच पर्वा करिनासतना. पूण असले रस्ते आनी दारवंटे फकत निसणटणांक पावयतात. जिविताचो संदेश. सासणाच्या सुखाचो रस्तो आनी दारवंटो ओशीर आनी कठीण, कित्याक आपल्यापणाचेर जोयत व्हरूंक कठीण. पूण सासणांच्या निसणटणाचो रस्तो आनी दारवंटो सदांच रुंद आनी सोंपो, कित्याक आपल्याक जाय तशें करूंक मनीस कसलेच कायदे पाळिना, कोणाचीच पर्वाय करिना.